Sontosan en git gaita Sorbes fora chamana Sontosan en git gaita बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी बाबांनो देव आमकां दर एकल्याक संदी दिता अदीक करून निती वाटेन मोगा वाटेन आनी प्रामाणीकपणान आमचें जिवीत जिवंक कित्याक आमची एक दीस न्हीद जातली आनी त्या दिसाक आमी तयार रावूंक आमकां दर दिसा देव हुस्कायता जावं आपल्या उतरां वरवीं जावं पवित्र संस्कारां वरवीं आमकां देव सदांच आमकां कृपा दिता हीच कृपा आमी घेवंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान ताचोच आदार मागुया पूण जायते फावटी आमी ही देवाची कृपा नाकारल्या आमचें जिवीत नितीन मोगान आनी प्रामाणीकपणान जिवंक आमी फाटीं रावल्या हे बरी आमी आमकांच देवा कडसून पयस केल्या ह्या आनी हेर चुकी पासून देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणीन म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत भाग्यून सदांच सांकवार मदी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया ह्या वेळार तुमच्या येतेसां पासत मागात जाची तुमकां गरज आसा ती गरज देवा मुखार घालात जावं तुमच्या खासगी जिवितान कुटुंबान तुमचें मागणें देवाक उबारात सोर पदवेदारा देवा ह्या प्राचीत काळान उर्बेन आमी दोणवण करता तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पासकांचे परबेक काळजाचे खोरे भोगतीन आमी पावोशी कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप इस्रायलाक आपल्या हेरांक सगळ्या पुतां परस झुजेचो ओदीक मोग आसलो कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मल्लो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें आपल्या सगळ्या पुतां वोन बापूय झुजेचो ओगलो मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोलताले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासलो सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड
चोरोवंक सिक्कीम गेले आसतना इस्रायेलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्कीम हिंडाक घेवन गेल्यात आनीक हांव तुका ताचे सोरी धाडटां. म्हणटच झुजे आपल्या भावाचे सोदेक गेलो आनीक ते ताका दोतोन गांवांक मेळ्ळे. पयसतान ताणें ताका देखलो आनीक तो ताचे सोरशी पावचे आदींच ताचो जीव काडून तारायलें. ताणें एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयच्याय एका कोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्तूर मनशातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताचीं सपनां खंय पावतात तीं पळोवचीं. पूण हें आयकतच रुबेनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें ताका सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतली ताका वाटावंक परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन कोच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान ताका सोजमायलें. ताचें रगत वारोय नाकात. हे अरण्यांत एक कोंड आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमी हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतच ताचे विविध रंगाचें आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके कोणींत उडयलो. ती कोण चुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवूंक बसले. तेन्ना कांय इस्रायली लोक गलातान येतालो तो ताणें पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रिजीन उटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारूंक आनी ताचे रोगतान भिजोवन आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें आमी ताका त्या इस्माएलिताक विंकुया, पूण कांय वायट ताका आमी कोचचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनीक ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय माद्यांनी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. ताणें ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनीक इस्माएलिताक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनीक हाणें झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. ताचे उदारपसणान काडून उडयली. ताचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लग्डाचें झूम बसयलोलें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोनकोणींतलो काडून लायलो. राष्ट्रांच्या पाचान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारबारी नेमलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. उद्गार, देवान संवसारांतलो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो,
ताचेर विस्वास ठेवता ताका ससनाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस por तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्यांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबल्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कुंबलें घेवचें ताणें त्या कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयलेवन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मळो कुंबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर. ह्या सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिझेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Kalvarazo io onor papa vedi poron atasata tu sos mogar pu to betoida taka ekvota ikos mata mogar papa doyal nodre मोगाळ बाबा दोयाळ नोद्रे ती बेटोनी मानून तुगे. उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातान बलिदान मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, हो संस्कार समरुंबूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हें आमी मागता
तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरा ताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापाक सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या खुर्साच्या उतरां वर्त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povitr, 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 Dolbaraco sorvespor tu. Povitr, 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 Dolbaraco sorvespor tu. Sorgani sonsar volia, Tuja svoj Boga. Sorgani sonsar volia, Tuja svoj Boga. Un sorgi, duka svoj sor, sorve sporače navi, je ta kazoj. Sorve sporače navi, je ta kazoj. Un sorgi, tu kazoj sor. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बावार्दाचो गूट ओर गोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमां सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. सगल्या तुमच्या गोच्या मेल्यांचो उगडास कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा जमल्यान तांची काकूत कर. आंकवार मरये देवाचे माये संगाती बाग्योन जुजे तिचो पोती बाग्योन दोन दुतां फ्रांसीस शावियर जुजे वाज आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां. आमच्या काळजाचे खोलायकतां आनी भावार्थान हें मागणें आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशेपोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराशी पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराशी पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Tuglik zoshe sande Doshe ami tuka Tuka yang chigoro Jesus ordonara Tuglik zoshe sande Doshe ami tuka Nenar mon shangchiko Ukelo liang chevo Tane lo liang pivo Pirevo takila Corgevo tancada Tu che saliang busvo Udar karzan pavo Tu karang chigoro Tu karang chigoro Jesus ordonara Tuglik zoshe sande Doshe ami tuka Tuka yang chigoro Jesus ordonara Tuglik zoshe sande Doshe ami tuka Karakandu swarfaku Merang safai kalu Waktu kuloliang solo Hati unfortunado Tuci doya moya Ani bapak zomo Solyang sagundiu Tukayang chigoros Tukayang chigoros Jesus ordonara Tuglik zoshe sande Doshe ami tuka Tuka yang chigoro Jesus ordonara Tuglik zoshe sande Doshe ami tuka
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सोडवणेची सुफळ खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडवण काळजान थावन आशोवंक आनी ती जोडूंक आमकां शिताबेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. हे वेळार आतां आमी थोडोसो वेळ जेजू सांगाता सारतले. वेळार आमी जेजूच्या आसण्यांत आसां. आमचो सोमी, आमचो दोनी.
हो जो थोडोसो वेळ आमी जेजू सांगात सारतोले हांव तेन्ना आमी नियाळ करतले हांव होच सोमी जेन्ना जोडटीन येतलो तेन्ना म्हजें कितें जातोलें कित्याक बरीं फळां दिता तसलें म्हजें जिवीत जावंक गरज हे वेळार ह्या आमच्या सोम्याक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया नमस्कार तुका कोरता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका कोरता मोग आमचो तुका दिता म्हज्या सोम्या म्हज्या राया काळजांत थावन तुका हांव नमस्कार करतां म्हज्या पुराय जिवितान तुका हांव नमस्कार करतां हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आमचें जिवीत हें आमच्या दोनयाचें देणें तें आमकां देव उदार मनान दिता देखून आमचें हें जिवीत म्हजें न्हय म्हजें जिवीत ताचो दोनी हांव न्हय म्हजो सोमी हें हांवें म्हाकाच उगडास करूंक गरज तर ह्या वेळार आमी जेजूक नमस्कार केला खरो पूण ह्या वेळार आमी केरीत भाशेन म्हजें जिवीत म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत जेजू मुखार आमी दवरतले हांव समर्पीत करतले हांव लेट अस कॉन्सक्रेट आवर लायव्स आवर फॅमिलीज टू जिजस म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता म्हूण आमी ताका सांगुया कित्याक तो म्हजो दोनी ताका आमी नमस्कार करूंक गरज कित्याक तो मोगान आमचें राजवट चलयता आमचें मागणें आयकता आमचें काळीज मोगान पेटयता हे वेळार आमी आमचे हात आमचे मुखार धरुया आनी म्हजें जिवीत ह्या हातान आसलेल्या परी समजून म्हजें जिवीत जेजूक हांव दिता म्हूण आमी ह्या गितांतल्यान सांगुया आमच्या घरांत जेजू तूं राय आमच्या घरांत जेजू तूं राय जोण एकल्याचो एकलोच पाचाय देखून मान तुका करता आमची काळजां तुका दिता तुजें काळीज आमकां तूं दी इतलेंच तुजे लागीं मागता प्रितीच्या राया जेजू आमची काळजां तुका दिता तुजें काळीज आमकां तूं दी इतलेंच तुजे लागीं मागता प्रितीच्या राया
जेजू मोगान रासवोड तूं चोलोयताय सेवा मोगान कोरच्या मागताय मोगान तुझे उपदेश मागता आमची काळजां तुका दिता तुझे काळीज आमकां तूं दी इतलेंच तुझे लागीं मागता प्रीतीच्या राया जेजू आमची काळजां तुका दिता तुझे काळीज आमकां तूं दी इतलेंच तुझे लागीं मागता प्रीतीच्या राया जेजू मोगान जोडटें काळीज तुझे आमचे खातीर भाल्यान विणले तातून सासणा बिराड घेते आमची काळजां तुका दिता तुझे काळीज आमकां तूं दी इतलेंच तुझे लागीं मागता प्रीतीच्या राया जेजू आमची काळजां तुका दिता तुझे काळीज आमकां तूं दी इतलेंच तुझे लागीं मागता प्रीतीच्या राया जेजू ह्या वेळार सोम्या आमचें जिवीत आमचें काळीज आमचो कुटुंब आमी तुज्या हातान घालता तुज्या पांयां लागीं तें आमी भेटयता हें आमचें खालतें देणें तूं स्विकार कर ज्या बेसार हांव आसा तो बेस हांव तुका दिता एक काजारी ओस्तोरी कशी म्हजें काजारी जिवीत तुका दिता म्हज्या गोरकाराक तुका हांव भेटयता म्हज्या भुरग्यांक तुका भेटयता एक गोरकार कसो म्हजें काजारी जिवीत तुका भेटयता म्हजे पत्नीक तुका भेटयता म्हज्या भुरग्यांक तुका भेटयता तुज्या काळजाक समर्पिता तुज्या काळजान आमकां स्विकार कर जेजू एक यादनीक कसो म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता म्हज्या सांगाती यादनिकांक तुज्या हातान घालता जावं म्हजो पादविकार हेर यादनीक तुज्या हातान हांव घालता आमच्या वडिलाक आमच्या बिस्माक आनी ह्या सगळ्या यादनिकांक तुज्या हातान घालता एक तरणाटो कसो म्हजें जिवीत तुज्या पांयां लागीं हांव दवरतां जेजू म्हजें जिवीत म्हजो फुडार तुका दिता हांव जेजू एक भुरगो कसो म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता जेजू जावं म्हजें शिकप म्हजी आवय बापूय म्हजो खेळ म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता जेजू म्हजो फुडार तुज्या हातान घालता जेजू म्हजें सुपोलें जिवीत तूं स्विकार कर म्हूण मागता जेजू सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या पांयां लागीं आमी दवरया जेजूच्या काळजाक
समर्पूया. ह्या वेळार सगळे आमी आमची बसका घेवया. ह्या वेळार आमी आर्गां दिवया. जेजूक सर्व बरेपणा पासत आमच्या जिवितान जेजून जायतीं बरेपणां केल्या. आमकां जेजून जायतीं देणी दिल्या, जायतीं बेसांवां ताणें आमकां फावो केल्या. ह्या वेळार त्या सगळ्या बेसांव पासत आमी ह्या वेळार उगडास करून देवाचे उपकार आठोवया. जायतीं आमचीं भाव भयणां तांच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिता. तांकां दिल्ल्या बेसांव पासत देवाक तीं वाखाणटात. तांची मागणी आयकोली देखून देवाक तीं आर्गां उबारतात. तांचे बरोबर आमचीं आर्गां आमी देवाक उबारुया. देवान आमकां सगळें दिलां. सोम्यान आमकां एक जिवीत दिलां. ह्या जिवितान आमकां जायतीं देणी दिल्या. जावं भलायकी, जावं म्हज्या कुटुंबाची वांगडी, जावं म्हजी आवय बापूय, म्हजीं भाव भयणां, म्हजीं भुरगीं, हें देणें देवाचें म्हाका म्हज्या जिवितान अ गिफ्ट ऑफ गॉड. सोम्या जेजू ह्या सगळ्या देण्या पासत तुका दिनवासता. जायते फावोर देवान म्हजे सोवें दाखयल्यात, मागलेले उपकार म्हजे केल्यात. सोम्या जेजू ह्या उपकारां खातीर तुका दिनवासता. म्हजें मागणें तुवें आयकोलें देखून तुका वाखाणटा. सगळीं आमची मागणी दिनवासणी एक करून ह्या गितांतल्यान सर्वेस्पराक जेजूक आर्गां दिवया. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. एकाच भावार्थान आमी चलच्यात. आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेलीं आमी वाडच्या. घालता काळजांनी आपलो आत्मो. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. चलत्या जिवितान गोरांत वाड्यान कोश्टांत दोगदांनी मोरो बोरयान. सोम्या जेजूचें जिवीत फाको घालता काळजांनी आपलो आत्मो. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. देव आमकां आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता. हे वेळार ताचें उतर आयकूंक आमी सगळीं उबी रावया. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. जेजू परोम यादनिकांक आनी पोरजेच्या फुडाऱ्यांक एक वपार्ग सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो.
ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्यांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबल्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कुंबलें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, तिसऱ्याक फातरायलो आनी एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले पयले वन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतोले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हळें, हो तांचो दायजी येता, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतोच त्या कोलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोलो कोंबलेक दितलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. बसूया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजू जाणा आसलो आपणाक कितें जावचें आसलें तें. देखून जेजू आदी फुडेंच आमकां तयार करता. ताचेहून आदी आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानान आयचें पयलें वाचप तर ध्यान मन लावन आयकलें जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमकां झुजेची खबर मेळटा. जाकोब आपल्या पुताक धाडटा आनी आपल्या हिंडांक घेवन ते वेता आसतना झुजे सगल्यान ल्हान पूत ताचेच भाव ताका दोतात आनी विकतात आनी ताचें आंगावलें मेंढऱ्याच्या रोगतान बुडोवन आपल्या बापायक सांगतात, निश्ठूर मोनजातीन आमच्या भावाक गिरासलो. आनी तेन्ना उपरांत आमकां मेळटलें तो बापूय आपल्या पुताचें रोगतान बोलोलें आंगळें पळोवन उद्गारता, निश्ठूर मोनजातीन गिरासलो पुताक म्हज्या. हेंच देवाच्या पुता सोवे जाता. जेन्ना ताचोच लोक ताचेच भाव ताका दवरतात आनी भायर व्हरून जिवेशी मारतात. आनी तोच बापूय हे आपल्या पुताक पळोवन म्हणटा, निश्ठूर मोनजातीन गिरासलो पुताक म्हज्या. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयचें हें वाचप खोल अर्थान बोल्लोलें आसा. जेजू ही वोपार सांगता आपणा सर भोंवतणी आसलेल्या इश्टांक, आपल्या शिसांक आनी हेर लोकांक आदी फुडें आपणाक कितें जावचें आसलें तें सांगता आनी शिडकायता. एक शिडकावणी तांच्या कानार घालता. आमकां हे वोपारीन जायते लोक मेळटात. ते कुलवाडी टॅनंट्स जावं सेवक. आनी हे कुलवाडी आनी सेवक आनी दोनी आमी स्पश्टपणी समजूंक जाता. दोनी जावन आसलो देव. कुलवाडी जावन आसले जुदेव लोक. तांच्या हातान देवान आपलो मोळो घातलेलो आनी हो मोळो ही पोरजा हे पोरजेचो सांबाळ करूंक तांच्या हातीन घातलो. आनी फळां कितें? तीं फळां तांणी दोनयांक दिवंक जाय आसलीं काळा काळा पोरमोणें. आनी तीं फळां म्हणटा तीं नीत, मोग आनी प्रमाणीकपण, जस्टीस, लव एंड रायचसनस. हीं फळां तांणी काळा काळा पोरमोणें देवाक तांच्या दोनयांक दिवंक जाय आसलीं. नितीन ते चलोवंक जाय आसले, मोगान ते जिवंक जाय आसले आनी प्रमाणीकपणान तांचो वेव्हार जावंक जाय आसलो. आनी काळा काळा पोरमोणें देव तांची खबर घेतालो. पूण ते दिवंक चुकले.
देखून ह्या जुदेवा सोवें देवान आपल्या सेवकांक धाडले, प्रवाद्यांक आपल्या ह्या कुलवाड्या सोवें धाडले. आनी ह्या प्रवाद्यांक तांणी कितें केलें? थोड्या प्रवाद्यांक तांणी धरले, मार घातलो. थोड्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारले. हेंच जेजू तांकां उगडास कोत्ता. फारिजेव आनी धर्मशास्त्र्यांक हें उगडास कोत्ता. आपल्या धाडलोल्या सेवकांक कितें केलें तें उगडास कोत्ता. आनी शेकी जेजू आपली गोत कितें जातोली ती सांगता. शेकी दोनी आपल्या पुताक धाडलो. कित्याक? ही पोरजां आपल्या पुताचें तरी आयकतले, भियेतले, समजून घेतले. पूण त्या कुलवाड्यांनी कितें केलें? त्याच जुदेवांनी आपल्याच सांगात्याक जेजूय जुदेव आसलो, जेजूक धरलो, मार घातलो आनी भायर व्हेलो, मोळ्या भायर व्हेलो. आमकां जेजू सांगूंक सोदतालो थंय जेरुसाल्यान ताका मरण फावो जावचें नासलें. शारा भायर कालवार पर्वतार दोंगरार जेजू सांगूंक सोदतालो आपलें मरण भायर जातोलें. हेच परी हे आपणाक भायर घालतले आनी भायर व्हरून आपणाक जिवेशी मारतले. पूण काळ भरतोच जेन्ना दोनी येतलो तेन्ना कितें जातलें तें जेजू उगडास कोत्ता. आमी इतल्याचेरूच आमची समजणी उरोना. काळ बदल्लो. आतांच्या काळार हें कितें? आतांच्या काळार हो मोळो पवित्र सभा. पवित्र सभा उपरांत आमकां मेळटा दोनी हो आपलो मोळो दुसऱ्या सेवकांक दितलो. आनी दुसरे सेवक कोण? जुदेव न्हू पळय ते क्रिस्ती लोक. हे नवे सेवक आमी. आमच्या हातान देवान हो मोळो दिला आनी आमी कितें करचें? देव ही फळां घेवंक परत येतलो. काळा प्रमाणे ही फळां आमचे लागीं मागतलो. आमी हो मोळो तयार केला तो. आमचें जिवीत नितीन आमी जियेता, मोगान आमी जियेता, प्रमाणीकपणान चलता. ही फळां आमी देवाक दिता काय? ना तर कितें जातलें? जें तांचें जालां तीच गोत आमची जातली. दोनी येतलो तेन्ना आपल्या एकल्याच पुताक तो धाडटलो. ह्या काळार आमकां यादनीक आसा. देवाचें उतर काळा प्रमाणे आमकां दिवंक हुस्कायतात. देवाच्या मार्गार चलूंक आमकां वाट दाखयता. आनी आमी कितें केलां काय? थोड्यांक मार घातलो, थोड्यांक जिवेशी मारलो. जो आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी देव हाची नीत घेतलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, काळा प्रमाणे देवान आपल्या सेवकांक धाडले, आपले प्रवादी धाडले. आदल्या कोरारान, नव्या कोरारान जेजूचे शीस आनी आतां यादनीक. आनी आमी ह्या आमच्याच यादनिकांची गोत कितें केल्या ती आमी आमकांच विचारुया. आयज आमी समाजान नदर मांडून पळयात. जे यादनीक नितीचेर स्वताचेर उलयतात त्याच यादनिकांची गोत कितें जाता ती आनीक सांगूंक नाका. पूण धोनी येतलो तेन्ना आपल्या पुताक नीत करूंक धाडटलो. तेन्ना हो मोळो जो देवान आमकां दिला, क्रिस्ती लोकांक दिला, फळां तर मेळोना जाल्यार हो मोळो काडून दुसऱ्यांक दितलो. जाय ओ क्रिस्ती लोकांक दीत. त्या काळार पासून जुदेवांनी चिंतूंक नासलें ही सोडवण देव आमकां काडून जुदेव न्हू क्रिस्ती लोकांक दितलो. आतां जातोलें तेंच. आमचे घोडे हातांतली हो मोळो काडून हो क्रिस्ती लोकांक दीत. कित्याक? भावार्थ घोडे थंय ओदीक आसा. एक यादनीक असो आपल्या जिविताचो अणभव सांगतालो. कांय स्वता खातीर तो उलयलो शेरमावान. ताचो शेरमाव काडून पोस्ट करून भायर
जायते क्रिस्ती लोक गाळयो मारून ह्या यादनिकाक अपमान करतात पूण ओ क्रिस्ती लोक क्रिस्तांव लोकांक समजायतात ह्या यादनिकान कितें उलयना आनी कित्याक लागून उलयला प्रितीच्या भयणी भावांनो काळ बरसो वेळ केन्ना येतलो तो आमी नकळत पूण फळां आमी सदांच दिवंक तयार आसूंक जाय नीत मोग आनी प्रामाणीकपणान आमचें जिवीत जिवंक हो काळ प्राचीत काळाचो पवित्र सभेन आमकां जायत्यो संद्यो दिल्या सगळें दिल्लें आसा बावतिजमा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलां जावं कुंभसारा वरवीं आमचें पातक भोगसूंक एक संदी दिल्या पातक सोडूंक एक संदी दिल्या मिसा वरवीं आमकां ओत्मीक जेवण दिलां क्रिजमा वरवीं आमच्या भावार्थाचे गोवाय जावंक आमकां स्फूर्ती दिल्या आमकां पवित्र आत्मो दिल्या काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं मोगान आमकां कुटुंब घडपाक ही कुरपा दिल्या पवित्र पुस्तकां वरवीं हें जिवीत जियोवपाक आमकां एक दिशा दिल्या आनी यादनिकी वर्गा वरवीं आमकां वाट दाखोवंक ताणें यादनीक दिल्यात आनी शेकी जिविताचे निमाणे घडयेर जेन्ना आमी मरणाक लागीं आसता तेन्ना आमकां स्फूर्ती मेळूंक निमाणे जोडटेक आमकां घोटाय दिवंक आमकां पवित्र संस्कार सदेसां वरवीं आमकां घोटाय दिता कितें आमकां उणें ना कांयच आमकां देवान उणें करूंक ना ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाक समोर पिलां जोडटे वेळार म्हजें कितें जातोलें तें हांव नको तरी आसतना म्हजें जिवीत हांव देवा हातीन घालतां हें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तो येता तेन्ना ताका हांव प्रमाणीकपणाचो मोगाचो आनी नितीचो मनीस कसो भेटूंक आदार मागुया ह्या वेळार आमी कांय आमची मागणी देवा मुखार घालुया आमकां सगळ्यांक कुरपा जाय आदार जाय आमी मनशां आमचे लागीं आमचेच वस्तोंगी हें जिवीत जिवंक जायना वी कॅनॉट लिव बाय आवर ओन स्ट्रेंथ आमकां इतली कुरपा ना पूण तो जेजू आमकां कुरपा दिता काय आमची मागणी ताचे मुखार आमी घालुया काय आमची भाव भयणां देवा मुखार मागणी घालून आपल्या पासत मागूंक लायता दोग जाणां आपणाक पेकोवणी मेळून घेवपाक मागूंक लायता तांचे पासत मागुया आमकांय घोडेक जायत्यांक पेकोवणी जाय आसतली वी आर सफरींग थ्रू वेरियस एलिमेंट्स जायतीं दुयेंसां आमच्या जिवितान आसा डायबिटीज प्रेशर आनी कसलें कसलें दुयेंस पेकोवणी आमकां मागुया सात जाणां आपल्याक एक बरी नोकरी मेळूंक मागतात तांकां फावो तसली नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागुया थोडे आमचे भाव रावतात केन्ना काय आपल्याक बोटीचेर व परदेसान आपली सर्विसीस कॉल येयल्यार पुरो बेगीनूच तें जाल्यार पुरो तांचे पासत मागुया कांय भाव भयणां आपणाक बरी भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागतात दोग जाणां आपल्याक बरो जिविताचो सांगाती मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागता तांचे पासत मागुया कांय भाव भयणां आपल्या शेजाऱ्या मदें शांती वसल्यार पुरो म्हूण मागुया आमचे मदें जायतें वयर सकयल जाता शेजाऱ्या मदें झगडीं जाता वाद विवाद जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता असल्या वेळार देवाचे कृपेन जेजूच्या आदारान शांती आमचे मदें वसल्यार पुरो म्हूण मागात प्रे फॉर युअर नेबर ताच्या काळजान मनान देवान शांतीचें हें किरण घातल्यार पुरो म्हूण मागात एक भयण आपलो पूत बरे भाशेन
आपलें शिकप केल्यार पुरो म्हूण मागूंक लायता. आमच्याय भुरग्यां पासत मागुया. प्रे फॉर युअर चिल्ड्रन. तांचें ध्यान मन शिकपाचेर आसूंक. एक भयण आपलें जें भांगार सांडलां तें मेळूंक मागता. मागुया. आमचे घोडे जाय तें सांडलां आसतलें. आमकां हुस्को जाता, भिरांत येता. मागुया. कांय जाणां आपल्या खासगी इंतेसांव पासत मागूंक लायता. आमची जायतीं इंतेसांव आसतलीं. जेजू मुखार घालुया आनी ह्या आमच्या भाव भयणांनी जीं इंतेसांवां दिल्यात तांचे पासत मागुया. लेट अस ऑल प्रे फॉर दीज इंटेन्शन्स, फॉर देयर पर्सनल इंटेन्शन्स. एक भाव जो आपलो वावर सुरू जाला जावं तो मागूंक लायता कॉन्ट्रॅक्टर, प्लंबर आनी हो वावर बेगीनूच पुरो करूंक, बेगीनूच कंप्लीट जावंक मागूंक लायता. आमची जायतीं कामां आडोवन उरल्यां आसतलीं. मागुया एकामेका पासत. हीं आडोवन उरलेलीं कामां जेजू सोम्या तूंच तीं पुरी कर. ज्यो वाटो बंद जाल्यात त्यो उगड सोम्या. आमची कामां करून आदार दी सोम्या. सगळीं आमची मागणी इंतेसांवां घालून ह्या गितांतल्यान आमी जेजूक ती उबारुया. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो, तूंच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो, तूंच जिणेक मोजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. धारो तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग सोम्या. जेजू सगळें तुज्या हातान हांव घालतां. अमृत जिविताचो. सगळी म्हजी मागणी तुजे मुखार दवरतां. दारो तूं आत्म्याचो, जिवितूच तुका भेटयता जेजू. कुंवर सोडवणेचो. बाकी रोचणे तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. कुर्बाकाकू उपोट वांटाय, देवीक जिवितान बोताय. जेजू तूं मोग जिवो. म्हजें पातकी जिवीत तुज्या हातीन घालता जेजू. सगळीं म्हजी पातकां बोगोस सोम्या. दारो तूं कुरपेन म्हाका बोर सोम्या. कुंवर सोडवणेचो.
जेसू तूं मोग जिवो म्हजी खालती मागणी आयक सोम्या उमरू जिविता मागलेले उपकार म्हाका फावो कर सोम्या दारो तूं ओतम्याचो कुंवर सोडवणेचो ह्या वेळार दिमी घालुया. आनी जे मागलेले ते उपकार जेसू मुखार आमी घालतना दर एकल्याच्या आमच्या जिवितान न्हयच आमच्या पूण आमच्या गोदच्यांच्या अदीक करून आमची जायतीं गोदचीं परदेसान आसात, दुसऱ्या जाग्यांचेर वावराक आसात, जो आमची भुरगीं शिकतात, पयस पयस शिकूंक वेतात, गोंया भायर शिकतात, परदेसान शिकतात, तांचे पासत मागुया. आनी सगळी मागणी एक करून आमचे हात उगडून आमी जेजूचें मागणें उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. गीत घेवया R35. इतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोरता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सोयबाचे हिशोद आमचे घुस्पोता गुठा मुखार हिरवाडो आमचो बाबा सोय पडते विशोय देना प्रितीच्या बाबा आमच्या सोय ती उदात्ताच्या मुरगोटून काळजां तोंडा वोंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदो मोगाच्या पवित्राज्ञान संसारको कालतेपणा मान दिवया सासनाक सासना. तुवें तांकां सर्गीचो उंडो दिलो, सगळ्या स्वादाचो उंडो तो प्रार्थुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गोठाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामनासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.
तुका सोमिया आर्गा तुका दोया आर्गा तुका आतायानी सासना तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोगोरशाक तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी कोरशाक तुवें म्हाका विचलोय सासना सुका पावशाक दोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय दोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका